अंदू दर्या पर्यटन हंगामाक 30 सप्टेंबर सावन कार्डिलिया एक्सप्रेस ह्या बोटी वरवीं सुरवात जातली। ह्या दर्या पर्यटन हंगामात वट्ट 51 देशी तशेंच विदेशी पर्यटक जहाजां गोंयच्या मुरगांव बंदरात दाखल जातली। हातूंत 35 फेरयो कार्डिलिया बोटीच्यो आसतल्यो जाल्यार 16 फेरयो विदेशी जहाजाच्यो आसतल्यो। वट्ट 7,45,000 देशी विदेशी पर्यटक दर्याच्या मार्गान गोंयांत प्रवेश करतले। देखून पर्यटन वेवसाय वाडटलो अशी आस्त आसा। ह्या पर्यटकांक कोरोनाच्या नेमांचें पालन करचें पडटलें। कार्डिलिया एक्सप्रेस बोटींतल्यान 2000 प्रवाशी आनी 650 कामगार मेळोन 2660 जाण गोंयांत दाखल जातले। सध्या गोंयांत येवपी ह्यो बोटी आसतल्यो। कार्डिलिया जी बोट आसा ती 35 फेरयो मारतल्यो, तश्यो 16 फेरयो ज्यो आसात ह्यो विदेशी जहाजाच्यो आसतल्यो। वट्ट 7,45,000 देशी विदेशी पर्यटक दर्याच्या मार्गांतल्यान गोंयांत येतले। देखून पर्यटन वेवसायाक बरोच फायदो जावपाचो आसा अशी आस्तूय आसा। ह्या पर्यटकांक कोरोना नेमांचें पालनूय करचें पडटलें। कार्डिलिया एक्सप्रेस बोटींतल्यान 2000 प्रवाशी आनी 650 कामगार जे मेळोन 2660 जाण गोंयांत दाखल जातले।